the government actually road safety week चालू असा. This is a road safety week. हमको harassment किती? Grudge against RTO is that they are unnecessarily harassing us. They are being given a target by the Director of Transport. So because of the target, they are just challenging our vehicles. No. It is not because of the passing or anything. There is no passing problem at all here. What type of harassment? The harassment is that they are challenging. They just come and stop and check the vehicle. They just write and give it to us. And whatever, if you ask the question, they are telling you come to the office. When we go to the office, they have been given the target. So you come to the office and talk to us. That will transport. But when they call you to the office, what they are saying at that time? No, you pay the fine. That's all. So why we have to pay unnecessary the fine? See, if the driver has not worn the uniform, you challenge the driver, not the owner. आयटीओ परतून आमकां तालावन दिता. म्हाजे कडेन जाताली ना अजून एकूय बरो ना, पयशे ना म्हाजे कडेन. कितें खंयच्यान हाडटलो? परेकार तितलो पयशे आमकां तालाव भरपाक? ही स्कीम नाका त्या लोकांक दिता तुमी काडून. बसकारा दिया मरे, प्रायवेट मरते. गरीब लोक हो, गरिबाचो धंदो. बस तू सांग कोण चलयता बस? कोण चलयता? बसकार चलयता काय बिल्डर चलयता? तुम्ही बिल्डरा सांबाळटा, आमकां कोण सांबाळटलो? गेले चय मडगांव टू फोंडा, बेतलबाटी टू मडगांव, मागीर गेले रिवणा जांबावले मळकण्या सान येयलो म्हणटा मागीर शिरोडा वचपा जाय. शिरोडा सान फोंडा. हिंगा टायमींग आहाय डिफरंट टायमींग सगळे कडेन. हिंग गेले घडयाळ 5 मिनटां फाटीं आसता, हिंग गेले घडयाळ 5 मिनटां मुखार आसता. तालाव कित्याक पडला? तालाव कित्याक लावन दिला? तालाव आमकां पडले कित्याक हेका लागून टिकेट दिना, हें दिना. युनिफॉर्म घायना मग? युनिफॉर्मा लागून न्हू, युनिफॉर्मा दिनाय ते आमकां, फकत डॉक्युमेंट्स नाय म्हणटाय गाडी आनी ते रोन ना. डॉक्युमेंट्स ना तुमचे कडेन? आमचे डॉक्युमेंट्स आहे पण आम्ही गाडी हिंगा दवरताय, बस स्टँडार दवरताय, आमगे चोरून वताय. हिंगा चोर आहे. आम्ही पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिली. फाटल्या दिसान आमच्या गाडयेन कितें आसलेलें तें बसून वयलां. आता मुखार 3 गाडी दवरले, तेही कोण घेतात नाजाल्यार गव्हर्मेंटान आमगे गाडी घेवची आनी आमकां फ्री करच्यो. इतले हेडअप जालां कळटा. 200 रुपया उरनाय. मुगेले अजून टॅक्स भरपा उरला. टॅक्स भरून पयशे खंयचे हाडटले? टायर इन्शुरन्स जाल्यार डबल ट्रिपल जाला. 52,000 थर्ड पार्टी. पोन्ने गाडी 15 वर्सां गाडी 52,000 इन्शुरन्स बसता. थर्ड पार्टी ओन्ली पॅसेंजरांचे गाडी आनी कांय ना थर्ड पार्टी. सो आनी चलोवपाक कांय ना. सबसिडी पासून दिता म्हणून ती न्हू. आतां हांव कुच्चर सांगे कुच्चर मारगांव रोडाचो हांव मुखाडे गाडी हांव तेजे उलयतां सांवडे बाबतीन. आमकां 46 ओनरांक एज अ केपें आरटीओ डिपार्टमेंट ऑफ आरटीओ केपें आमकां 46 ओनरांक 1,18,00,000 सँक्शन जाल्ले. तितूंतले थोडे जाणां दिले आनी आमी पावटी मारयता ते म्हणटाय फंड ना, गव्हर्मेंटाक फंड ना म्हणटाय. स्पीड गव्हर्नर आयज 15 वर्सांचे 18 वर्सां गाडी तो म्हणटा तूं स्पीड गव्हर्नर बसय. स्पीड गव्हर्नर बसयतरेच गाडी चडावर चडना. पंप फेल जाता. 30-40 हजार पंपाक कामां येता. स्पीड गव्हर्नर म्हणल्यार कितें तर येदेशें बॉक्स तें एक येदे हॉर्स पावरा इंजिनाक कंट्रोल करपाक शकना. निमाणे सगळे ड्रायव्हर आरटीओन गेले. आरटीओचो सहाय्यक संचालक प्रकाश खोलकार म्हणटा तांकां लोकांच्यो कंप्लेनी येतात तश्यो आरटीओ एक्शन घेता. तांकां लोक व्हॉट्सॲप ईमेलान कंप्लेनी धाडटात. सो दॅट आय वील फॉरवर्ड इट म्हणून तांचे कितें ग्रिवन्सीस आसा ते तांकां रिप्रेझेंटेशन दी म्हटलं दॅट आय वील फॉरवर्ड इट म्हणून सांगलां टू माय हायर अप्स. पण तेंगेले टार्गेट दिला अशें न्हू आरटीओ म्हणटा. टार्गेट कितले जावपा जाय सो कांय कल्पना ना म्हाका. टार्गेटाचें कांय हें ना. एक्सेस पॅसेंजर्स विदाउट युनिफॉर्म्स, complaints lodged by the public, by general public against their overcrowding, misbehaving with the conductors, drivers. All the complaints lodged by the public are public आता ईमेलाचेर हाजेर व्हॉट्सॲपाचेर हाजेर सगळे कंप्लेनी धाडत असतात. ओवरक्रावडिंग. सर तेंगे ग्रेव्हन्सीस कितें आहा तेंगेली? ते दिता म्हणून सांगलां तांच्यांनी म्हाका. कितें सांगचें म्हाका? न्ही आतां ते कितें तें बरोवन दिता म्हटलं ताणें म्हाका. सो दॅट आय वील फॉरवर्ड. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.